गोंयांतल्या नुस्तेमारी क्षेत्रात पाचवे उर्जेचो नवो काळ रोखडोच सुरू जावपाची शक्यताय आसा। डिझेलाच्या वाडट्या दरांतल्यान नुस्तेमाऱ्यांक सुटका मेळोवपा खातीर हायड्रोजन चालीत नुस्तेमारी ट्रॉलरांचो पर्याय मुखार येता। हे खातीर गोंय उर्जा विकास प्राधिकरण आनी कोचीन शिपयार्डान समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। पळयात। डिझेलाच्या वाडट्या दरांक लागून त्रास सोंसपी नुस्तेकारांक आतां हायड्रोजन चालीत ट्रॉलरांक थाकाय दिवपाचें पावल सरकारान उबारलां। गोंयांत पाचवे उर्जेचेर आदारिल्ले नुस्तेमारी बोटी सुरू करपा खातीर सरकारी पावंड्यार हालचाली सुरू केल्यात। केंद्रीय बंदर जहाज आनी उदका मार्ग मंत्रालयाच्या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीन विकसीत केल्ल्या हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या मार्गान गोंयांत नुस्तेमारी ट्रॉलर तयार करपाची येवजण आसा। हे खातीर गोंय उर्जा उदरगत प्राधिकरण आनी कोचीन शिपयार्ड हांचे मदीं प्राथमीक चर्चा सुरू आसा आनी बेगोबेग समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी जावपाची शक्यताय आसा। गोंयच्या दर्यादेगेक योग्य अशी ल्हान आनी मध्यम आकाराचे बोटी बांदपाचेर भर दितले। सुरक्षीत इंधन सांठोवप, उणो आवाज, देखरेखीचो उणो खर्च आनी प्रदूषण मुक्त तंत्रगिन्यान ही ह्या बोटींचे खाशेलपण आसतले। हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन हांच्या आदारान वीज तयार करपी खाशेले यंत्रणेचेर ह्यो बोटी चलतात। हे प्रक्रियेत धुंवर वा हानिकारक वायू तयार जायनात, देखून हे तंत्रज्ञान पर्यावरणाक अनुकूल अशें मानतात। हो प्रकल्प साकार जालो जाल्यार गोंयच्या पाचवे उर्जा धोरणाक व्हड चालना मेळटली आनी नुस्तेमारी आनी दर्या पर्यटनाच्या मळार गोंय देशाक आदर्श जावंक शकता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।